भाग्यवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतली बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन। सोम्याच्या बडव्यान मरयेक बरी कोबार हाडली आणि पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली। नमान मरये कृपेन बदलेले सोमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेसो। भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन। आपले सोम्याची साकन तुझ्या शब्दा प्रमाणे म्हजे थंय जावं। नमान मरये कृपेन बदलेले सोमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेसो। भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन। आनी देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्ये जियेलो। नमान मरये कृपेन बदलेले सोमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेसो। भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन। भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनाती कर क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर प्रार्थुया। ये सोम्या बडव्यान बरी कोबार दिल्ले वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी सणसल्याव ताच्या कश्टा आनी कुर्सा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावाशे तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी वोत म्हूण आमी मागताव त्यास क्रिस्ता आमच्या सोम्या मारिफात आमेन। महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आता आनी सदा सर्वदा आमेन। महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आता आनी सदा सर्वदा आमेन। महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आता आनी सदा सर्वदा आमेन। देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गींच्या दयेन म्हाका दिला तुज्या ताबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ आनी चलय आमेन। सरल्या भावार्थ्यां पासत मागणे सासणाचो विशय दी तांकां ये सोम्या आनी निरंतर प्रकाश तांचेर फांकोवन दी समाधानान ते विशय घेवन दीत आमेन। शतमंता देवाक सरपदवेदारा बापाक सर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भीत सांबाळलो आंकवार मरये थावन जल्मालो पोंच पिलाता काल ताणें कश्ट सोंसले ताका कुर्सार चडलो तो मेलो आनी ताका निकेपिलो तो मेल्ल्या मदें देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो सर्गार चडलो सरपदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंय थावन जिवे आनी मेल्ल्यांची मुनसिबी करूंक येतालो। सतमानता पवित्र आत्म्याक कथोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पथकांचे बोगसाणे कुडीचे जिवनपण सासणाचे जिवीत आमेन। आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी कुशी सर्गार जाता तशीच संवसारान जावं। आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार आमेन। नमान मरये कृपेन बदलेले सोमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेसो। भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन। नमान मरये कृपेन बदलेले सोमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेसो। भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन। नमान मरये कृपेन बदलेले सोमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेसो। भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन। महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आता आनी सदा सर्वदा आमेन। संतोसाचे मिस्तेर पयलो मिस्तेर मरयेक बडवो कोबार दिता। देव सर्व मनशांचे तारान आशेता देखून ताणें ताच्या एकल्याच पुता जेजूक आमकां दिलो। पवित्र आत्म्याचे सक्तेन आंकवार मरयेचे उदरी तो मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो शेकी ताच्या मरणा आनी जिवंतपणा वरवीं आमकां ताणें सर्गींची दारां उगडलीं।
देव सोडवणेचें देणे आमकां घडयेन दिवंक शकता, तरी तो सोडवणेची चरित्रां रुपीत करता आनी तांतू मनशांक सहभागी करता. देखून पोरण्या सोल्ल्यांत प्रवादी मुखांत्र आनी नेमलेलो काळ भरती जाताच ताच्या पुता जेजू मुखांत्र ताचो मोग आमकां उगडापो करता. सोडवणेच्या चरित्रेंत देवान मोरयेक भागीदार केली आनी तिणें पळय, हांव सरस्पराची साकन तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजे तें जावं म्हणून देवाचे कुशेक कल्तिमान घालो. अशें तिचे वरवीं देवाचो पूत आमचे मदें आयलो आनी जियेलो. आज देव आमचे मुखांत्र ताचें येवजण संपूर्ण करूंक कुशी व्हरता. आमकां हर एकल्याक ताच्या सोडवणेच्या येवजणांत वांटो आसा. देखून आमी मोरयेचे आदर्श घेवन देवाचे कुशेक स्पंदन करया. अशें आमचे थंय आनी आमचे मुखांत्र ताची सोडवण पृथ्वीच्या पंतान पंत पावाशें मिनत घेवया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य येवं, तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दे आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये, कृपेन भरलेले, समी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंते मरिये, देवाचे माये, आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान मरिये, कृपेन भरलेले, समी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंते मरिये, देवाचे माये, आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान मरिये, कृपेन भरलेले, समी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंते मरिये, देवाचे माये, आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान मरिये, कृपेन भरलेले, समी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंते मरिये, देवाचे माये, आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान मरिये, कृपेन भरलेले, समी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंते मरिये, देवाचे माये, आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान मरिये, कृपेन भरलेले, समी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंते मरिये, देवाचे माये, आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान मरिये, कृपेन भरलेले, समी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंते मरिये, देवाचे माये, आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान मरिये, कृपेन भरलेले, समी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंते मरिये, देवाचे माये, आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान मरिये, कृपेन भरलेले, समी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंते मरिये, देवाचे माये, आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान मरिये, कृपेन भरलेले, समी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये, देवाचे माये, आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशी सता आनी सदां सर्वता. आमेन. ए म्हज्या जेजू, आमची पातकां आमकां बक्षी, यमकोंडाच्या उज्यांतले आमकां निवार. सोमेस आत्म्यांक सडकन तुजी काकुळतीची अदीक गरज आशिल्ल्यांक सर्गार व्हरून पावय. दुसरो मिस्तेर मोरी एलिझाबेथीची भेट करता. आवयपण एक भाग, पूण देवा पुताची आवय जावचे वर्ते भाग. मोरी देवा पुताची आवय जाली. तिका इतलो व्हडलो संतोश भोगलो की ती धांवाधावी एलिझाबेथी सरशीन गेली
आनी तिचे लागीं तिचो संचोस वर्णूंक लागली. एलिझाबेथीनी मरियेचे भाग मानून घेवन देवाक अर्घा दिली आनी उपरांत मरिये स्तुती किर्तना मुखांतर देवाची महिमा वाखणली. मरी देवाची बरी खबर परगटलेली प्रथम स्त्री म्हणयेत. तिडे देव तिजे थंय मनीस जाला म्हणले सत संतोषान एलिझाबेथीक परगटले आनी ते परगटणेक पुरक जावन 3 म्हयने एलिझाबेथीची तिणें सेवा केली. सडवणेची बरी खबर परगट करूंक आनी सेवेचें जिवन जियोंक मरी आमकां आदर्श. तिचे थंय आसलो जेजू देवाचो पूत तिचे आदर्श जिणेक कारण. देखून मरियेची देख घेवन संतोषान आनी उर्बेन आमचे भोंवती सडवणेची बरी खबर परगटया. तशेंच ते परगटणेक पुरक जावन दुबळ्या धाकट्यांची निस्वार्थपणी सेवा करया. अशें आमचे जिवीतशेक बरी खबर करया. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावन तुझे राज समका येवं तुझी कुशी सरकार जाता तशीच संवसारान जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळण्यांत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आता आनी सदा सर्वदा. आमेन. ये म्हज्या जेजू आमची पातकां आमकां बक्षी यमकोंडाच्या उज्यांतले आमकां निवार. सोमेसत्म्यांक सडकन तुजी काकुळतीची अदीक गरज आसल्यांक सरगार व्हरून पावय. तिसरो मिस्तेर बेतलेमान जेजू जल्मता. देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक आमकां दिलो. देवपुतान मनीस जावचें घडीत चारित्रीक तशेंच विशिश्ट. देवाचो पूत आमच्या कुटुंबांत जल्मलो तर आमकां कितलो संतोश भोगतो. आमी ताच्या जननाचे फेस्त करची रीत ह्या सताक साक्ष म्हणयेत. पूण 2000 वर्सां आदीं देवाचो पूत मनीस जावन बेतलेमान जल्मल्ल्या वेळार ताच्याच लोकांनी ताका स्विकार केलो ना. तरी
देवपुतान तांकां इन्कार केलें ना. आपणाक स्विकार केल्ल्या सोमेस्तांक ताणें देवाचीं भुरगीं जावचें हक्क दिलें. देखून ताच्या जल्मातय गोवळी संतोसले. सर्गींचे दूत देवाक महिमा गावंक लागले आनी आंवकार मरियानी झुजे देवाक अर्गां दिवंक सकलीं. जेजू नव्यान मनीस जावन आमचे मदें येवचो ना, पूण जिवंत जेजू आमचे मदें आसा. तो आमकां मेळोवंक तोवळ तोवळ तरावळ रुपांनी येता. देखून आमची काळजां ताका उगडया, ताची वळख धरया आनी ताका आमच्या कुटुंबांत सहज जाल्लें मोगाचें, समाधानाचें आनी भावार्थाचें वातावरण रुपीत करया. अशें देव आमचे मदें आसा म्हणलें आमच्या उतरां करण्यांनी सर्वांक परगटया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य येवं, तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दे आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये, कृपेन भरलेले, समी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंते मरिये, देवाचे माये, आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान मरिये, कृपेन भरलेले, समी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंते मरिये, देवाचे माये, आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान मरिये, कृपेन भरलेले, समी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंते मरिये, देवाचे माये, आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान मरिये, कृपेन भरलेले, समी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंते मरिये, देवाचे माये, आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान मरिये, कृपेन भरलेले, समी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंते मरिये, देवाचे माये, आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान मरिये, कृपेन भरलेले, समी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंते मरिये, देवाचे माये, आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान मरिये, कृपेन भरलेले, समी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंते मरिये, देवाचे माये, आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान मरिये, कृपेन भरलेले, समी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंते मरिये, देवाचे माये, आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान मरिये, कृपेन भरलेले, समी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंते मरिये, देवाचे माये, आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान मरिये, कृपेन भरलेले, समी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये, देवाचे माये, आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशी सता आनी सदां सर्वता. आमेन. ए म्हज्या जेजू, आमची पातकां आमकां बक्षी, यमकोंडाच्या उज्यांतलें आमकां निवार. सोमेस आत्म्यांक सडकन तुजी काकुळतीची अदीक गरज आशिल्ल्यांक सर्गार व्हरून पावय. चवथो मिस्तेर, मोरी बाळक जेजूक तेंपलांत भेटयता. मोरी आनी जुजे जेजू बाळकाक घेवन तेंपलाक गेली. सर्वेस्पराच्या शास्त्रान फरमायल्या प्रमाणे तांणी केलें आनी बाळक जेजूक सर्वेस्पर देवाक समर्पिलो. भुरगे देवाचे देणे हे सत समजाल्ले मोरयेन आनी जुजेन देवाक अर्गां दिली आनी तांच्या बाळकाक देवाक समर्पिलो. हर एक बरें आनी उत्तीम देणे सर्वेस्पर देवा तावन येता. देखून आमी सदांच देवाक उपकारी काळजान आनी दिनवाशी मनान दिनवासूंक जाय.
ह्या संवसारांत जल्मोवचे हर एक बाळ देवाच्या मोगाचो गुर्त. हर एक भुरगे नवो बरवसो हाडटा आनी हो संवसार बरो करूंक कारण जाता. पूण आमी आमच्या भुरग्यांक भावार्थान आनी मोगान जियोंक शिकोवंक जाय. अशें आमच्या कुटुंबांतल्या हर एक सांज्यांक देवाच्या आश्रया खाल जियोवंक आदर्श जावंक जाय. मरियन आनी जुजेन बाळका जेजूक तेंपलांत भेटयिल्ले घडीत आमच्या आवय बापायन तांणी तांच्या भुरग्यांक देवाची देणी म्हूण स्विकार करूंक आनी तांकां क्रिस्तांव भावार्थान ल्हान व्हड करूंक प्रेरण जावं. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज सामका येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळण्यांत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आता आनी सदा सर्वदा. आमेन. ये म्हज्या जेजू आमची पातकां आमकां बक्षी, यमकोंडाच्या उज्यांतले आमकां निवार. सोमेस आत्म्यांक सडकन तुजी काकुळतीची अदीक गरज आसल्यांक सर्गार व्हरून पावय. पांचवो मिस्तेर सुकलो भुरगो जेजू देवळांत मेळटा. नजरेताचें कुटाम बागी आनी आदर्श कुटाम. जुदेव कुटुंबाच्यो रिती रिवाज्यो तांणी पाळल्यो. जेजू 12 वर्सांचो आसता ताका तांणी जेरुसलेमाक पास्कां फेस्ताक व्हेलो. पूण थंयसर तो तांकां सुकलो. व्हडा कंती दुकान तांणी ताका सोदलो आनी तो तांकां मेळिल्ले वेळी तांकां संतोश जालो. देव मंदीर आमची आत्मीक आवय. थंयसर आमी एक कुटाम जावन आमच्या पावर्थाचो गुटो संभ्रमतांव आनी आमच्या कुटुंबाच्या संद्यांचेर देवाची आशिर्वादां मागतांव. देखून देव मंदिरांत आमी देवाची विचित्र कृत्यां वाखाणूंक आनी देवाच्या आशिर्वादान आमची जिणी रुपीत करूंक शिकया. देखून देव मंदिराचो अर्थ आनी महत्व आमी आमच्या भुरग्यांक सांगया आनी देवस्तुतीन क्रियात्मक रितीन वांटो घेवया.
अशें आमच्या भुरग्यांनी कुडीन मतींत आनी देवबिरांतीन वाडोवंक तांकां आदार दिवया. तोवळ आमची कुटुंबां देवाक भेटची मंदिरां आनी माया मोगाची बिडारां जातेलीं. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दे आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळण्यांत पडोंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचे जेजो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये, आम्हा पापयांक खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचे जेजो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये, आम्हा पापयांक खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचे जेजो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये, आम्हा पापयांक खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचे जेजो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये, आम्हा पापयांक खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचे जेजो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये, आम्हा पापयांक खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचे जेजो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये, आम्हा पापयांक खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचे जेजो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये, आम्हा पापयांक खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचे जेजो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये, आम्हा पापयांक खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचे जेजो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये, आम्हा पापयांक खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचे जेजो. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पापयांक खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच सता आनी सदां सर्वता आमेन. ए म्हज्या जेजू, आमची पातकां आमकां बक्षी, यमकोंडाच्या उज्यांतले आमकां निवार. सोमेस आत्म्यांक सडकन तुजी काकुळतीची अदीक गरज आशिल्ल्यांक सर्गार व्हरून पावय. नमांड्रान्ये काकुळतीचे माये, नमान आमच्या जिवा, अमृता आनी परवशा, तुका आमी उलो मारतांव. आमी परदेशी येवेची बाळकां ह्या दुखाच्या कोंडांत आसता, आस्कार उस्कार सोण आमी तुका रुदान करतांव. तर तूं आमचे शेकाये, ते तुजे काकुळतीचे दोळे आमचे वयर परते, आनी ह्या परदेशा उपरांत तुजे कुशीचे सदैवी फळ जेजूक आमकां दाखय. ए दयाळी, ए मोगाळी, ए दुलोबी अंकवारी मरिये. भाग्यवंती देवाचे माये, आम्हा पासत विनाती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर सोम्या काकुळतामची कर. सोम्या काकुळतामची कर. क्रिस्ता काकुळतामची कर. क्रिस्ता काकुळतामची कर. सोम्या काकुळतामची कर. सोम्या काकुळतामची कर. क्रिस्ता आयक आमकां. क्रिस्ता आयक आमकां. क्रिस्ता दयेन आयक आमकां. क्रिस्ता दयेन आयक आमकां. सर्गींच्या देवा बापा, काकुळतामची
आमची कर. देवा पुता संसाराच्या तारोका काकूळत आमची कर. देवा पवित्रज्ञा काकूळत आमची कर. संतिसेम त्रिंदादी एकास देवा काकूळत आमची कर. भाग्यवंती मोरये आम्हा पासत विनाती कर. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनाती कर. भाग्यवंती अंकुवारींचे अंकुवारी आम्हा पासून विनाती कर. क्रिस्ताचे माये आम्हा पासून विनाती कर. पवित्र सभेचे माये आम्हा पासून विनाती कर. देव कृपेचे माये आम्हा पासून विनाती कर. पोवनी तळी माये आम्हा पासून विनाती कर. कतनातले माये आम्हा पासून विनाती कर. आपुट माये आम्हा पासून विनाती कर. मोगा पात्र माये आम्हा पासून विनाती कर. विचित्र माये आम्हा पासून विनाती कर. सुबोधनी माये आम्हा पासून विनाती कर. रसनाराचे माये आम्हा पासून विनाती कर. सोडवंदराचे माये आम्हा पासून विनाती कर. पोषणी अंकुवारी आम्हा पासून विनाती कर. मनापात्र अंकुवारी आम्हा पासून विनाती कर. परगटोंक फावो जाल्ले अंकुवारी आम्हा पासून विनाती कर. पदवेदार अंकुवारी आम्हा पासून विनाती कर. दयाळी अंकुवारी आम्हा पासून विनाती कर. विश्वासी अंकुवारी आम्हा पासून विनाती कर. नीतीच्या आरशा आम्हा पासून विनाती कर. सन्मायाच्या सिंहासना आम्हा पासून विनाती कर. आमच्या संतोषाच्या कारणा आम्हा पासून विनाती कर. आत्मिक फलंगाना आम्हा पासून विनाती कर. मान फावो जाल्ल्या फलंगाना आम्हा पासून विनाती कर. भक्तीच्या अपरिमित फलंगाना आम्हा पासून विनाती कर. गुप्त गुलोबा आम्हा पासून विनाती कर. दाविदाच्या पुरसा आम्हा पासून विनाती कर. दाडियाच्या पुरसा आम्हा पासून विनाती कर. सुवर्णाच्या मंदिरा आम्हा पासून विनाती कर. सोल्ल्याच्या आर्का आम्हा पासून विनाती कर. सर्गींच्या दरवट्या आम्हा पासून विनाती कर. पंत्यापराच्या नेकेत्रा आम्हा पासून विनाती कर. पिडेस्तांचे बोलायके आम्हा पासून विनाती कर. पातक्यांच्या आश्र्या आम्हा पासून विनाती कर. दुखेस्तांचे बुसावणे आम्हा पासून विनाती कर. क्रिस्तावांच्या आदारा आम्हा पासून विनाती कर. पडव्यांचे रान्ये आम्हा पासून विनाती कर. पात्रियार्कांचे रान्ये आम्हा पासून विनाती कर. प्रवादींचे रान्ये आम्हा पासून विनाती कर. अपोस्तलांचे रान्ये आम्हा पासून विनाती कर. मार्तिरांचे रान्ये आम्हा पासून विनाती कर. अंकुवारींचे रान्ये आम्हा पासून विनाती कर. सोमेस्त संत भक्तांचे रान्ये आम्हा पासून विनाती कर. सैंबाच्या कथावीन गर्भे संभवले रान्ये आम्हा पासून विनाती कर. सर्गीन घेतले रान्ये आम्हा पासून विनाती कर. भोव पवित्र रोजारीचे रान्ये आम्हा पासून विनाती कर. कुटुंबाचे रान्ये आम्हा पासून विनाती कर. समाधानाचे रान्ये आम्हा पासून विनाती कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले बोगस आमका येसुम्या. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले दयेन आयक आमका येसुम्या. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले काकूळत आमची कर. तुझे ससाय काल ये देवाचे भाग्यवंती माये आम्ही येताव आमच्या गरजांत आमच्या मागण्याचो बेपार वो करिनाका पण सोमेस्त विघ्नांतली आमकां सदांच निवार अनंत बरीत आनी सदैवी अंकुवारी. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पासून विनाती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर प्रार्थुया. ये देवा तुझ्या एकल्याच पुतान आपल्या जिणये मरणा आनी जिवंतपणा वरवीं ससनाचे बचावेचे इनाम आमकां जोडून दवरला. भाग्यवंत अंकुवार मरियेचे भोव पवित्र रोजारीचे मिस्तेर आमी नियाळतना तांतू आटापलेल्यांचो आमी पाटलाव करिसो आनी तांतू बसयल्ले आमी जोडशे कर म्हूण आमी तुजे लागीं परताव. त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. आतां आमी देवाचे उतार आयकुया. सांजो हांव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 19. जेजूची आवय ताचे आवयची भयण क्लेओफासाची पतीन मरी आनी मगदलाची मरी ताच्या कुर्सा बगल्यान उबी आसली. आपल्या आवयक आनी तिच्या बगल्यान आसलेल्या मोगाच्या शिसाक पळोवन जेजून आवय लागीं म्हणले, स्त्रिये पळय हो तुजो पूत. उपरांत शिसाक तो म्हणालो, ही तुजी आवय.
ते घडयेत हांव त्या शिसान तिका आपणाची कन्न घेतली. देवाचे उतार हे. अवंक्वार मरयेक आपल्या पुता जेजूतय सर्व कश्ट सोसूंक सकत आनी बळ मेळ्ळें. सिमियावन सांगले बरी तिच्या काळजांत दुखाची तलवार रंबुल्ली तरी सर्व देवाची कुशी म्हूण स्विकार करन तिणें सोंसलें. आमच्या कश्टांचे घडयेनी आमी जेजूतय आमची सकत आनी बळ सोदयेत. ती कुर्सा मुळांत उबी आसली म्हणलें उतरां आमकां तिचे विशयांत जायते सांगतात. ती रुदान करून बोबाट मारून शिराप घालून नातिल्ली बगार उबी आसली. ती दैरादिकावय सगळी परिगत उलटी आसल्यारी ती देवाच्या विश्वासपणाचेर दुबावली ना. काळोखा उपरांत उजवाड मोरना पलतडी जिवीत आसा म्हणलें धैर्य तिका आसलें. आपयल्लो देव विश्वासी म्हणले तिची थीर पातयेनी तिका धैर्यान कुर्सा मुळांत उबी रावंक धैर्य दिता. आमची आनी आमच्या कुटुंबाची आवय जावन ती आमच्या कश्टा वेळार धैर्यान उबे रावंक आमकां मजत दिवं. आमी तिची करी भुरगीं जावन तिच्या पुताची विश्वासी भाव भयणी जावंक आमचे पासत ती विनंती करूं. उतर प्रायस्तां खातीर मागणें. सर्गींच्या बापा, आमच्या कुटुंबाच्या मालगड्यां खातीर आनी सर उतर प्रायस्तां खातीर मागता हांव. उतर प्राय जावन आसा तुजे मोलादीक आशिर्वाद. आमचो भावार्थ तांचे तावन देंवन आयला. तांचें रगत आमच्या शिरांनी वळोन आसा. तांचे खातीर मागणें करची आमचें कर्तव्य जावन आसा. तांच्या उतर प्रायर तांकां सर बळ भलायकी लाभय. आमचे तरावणी सर तांच्या भुरग्यां बाळांत हांव तांकां संतोश आनी तृप्ती मेळोवन दी. तांच्या कश्टांत पिडेंत आनी अस्कतकायेंत आमी तांकां सांडून घालिनाशे वा तांचो बेपारवो करिनाशे आमकां तुजी कृपा लाभय. तांकां सदांच गौरव दिवंक, मोग दाखोवंक आनी विजयी जावंक आमकां खलते काळीज फावो कर. पिडेस्तां खातीर मागणें. मोगाळा जेजू, तूं जावन आसाय आम्हा सर्वांचो दैवीक वैज. सोम्यान जेजू, आज आमी तुका पेटयता सर आमचे कश्ट आनी पिडाशिडा. तुवें ह्या संवसारांत आसतना विविध तरांच्या पिडेस्तांचेर कणवळाय दाखयली. तांचे वयर तुवें हात दवरन मागलें आनी तांकां गूण केलें. सर्व तरांची पिडा गूण केली मात्र न्ही, मेल्ल्यांकी तुवें जिवांत उठयलें. सर्व तुमी कश्टांतल्यानो आनी वजन वयतल्यानो म्हजे सरशीन येयात आनी हांव तुमकां विशव दितलो म्हूण तुवें समळाय. तर पिडेन कश्टांच्या ह्या तुज्या भावा भयणींचें जिवीत आपड आनी सर्व पिड्याशिड्यांतलें विघ्नान वारांतलें तांकां राखून व्हर. तांकां गरजेची भलायकी लाभय आनी तुजी तशीच पेल्यांची सेवा करूंक तांकां त्राण लाबोवन दी. पवित्रात्म्या, आमचेर ये देवून आनी ह्या संवसाराचें रूप तूं नवें कर. आमेन. दुखेस्ती माये, हांव तुज्या पांयां तळा दिंबी घालतां आनी तुज्या 7 दुखींचो नियाळ करन तुज्या हर एका दुखींत सहभागी जातां. सिमियावन देवाळांत जेजू बाळकाक हाती घेवन ताच्या कश्टा विशांत प्रवाद करतना जेजू बाळकाक घेवन इजिप्ताक फोळून वेताना, भुरगो जेजू देवाळांत सुकोवन वेताना, कालवार दोंगरार कुरिसवावोवच्या तुज्या पुताक पळयतना, कुर्सार जेजू वळवळोन प्राण करतासतना, जेजूची निर्जीव कूड तुज्या हुस्क्यार दवरतना आनी ताची कूड पोंडांत निकेपितना तुज्या काळजांत बोगलेल्या आकलासांत आनी काळीज कोडोवच्या दुखींत हांव सहभागी जातां. हे दुखेस्ती राणये, तुवें सोंसिल्ल्या सर्व कळवळ्या मारिफात आनी चड जावन ताणें प्राण केल्ले घडये तुका बोगलेल्या आकलासा वरवीं हांव पोरातां तुजे लागीं खंयचय म्हज्या काळजान ताचे गायी आनी तुज्यो दुखी आनी म्हजें मोर्न लागीं पावतना
ह्या दुखाच्या संवसारांत हांव सुखाच्या ससनांत हांवें वसाशें तूं हजर आसून तुज्या मागण्यांनी म्हाका तयार कर. आमेन. पाप साहेबाच्या इराद्या खातीर आमी आतां संगता मेळोन मागया. आमच्या बापा सर्गेंच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य येवं, तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दे आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरले समे तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचे जेजो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले समे तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचे जेजो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले समे तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचे जेजो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले समे तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचे जेजो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशेंच सता आनी सदां सर्वता. आमेन. ह्या तेर्सान सहभागी जावच्या सर्वां खातीर आमी मागया. तांणी विनवणेक धाडिल्लीं सर्व तेसावां आमी सरेस्पराच्या पांयां तळा दवरया. आमची तेसावांय आमी सरेस्पराक समर्पिया आनी आमच्या सर्व गरजांनी कश्टांत आनी दुखींत आमी सरेस्पराचो आदार मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजो. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आतां आनी सदा सर्वदा. आमेन. ये मोरये तुझे नाव वर्णिता दिसान दीस तुका हो गोळसिता तर तूं माई परती दोळे आमचेर मोगाळ तुज्या भुरग्यांचेर तर तूं माई पोरती दोळे आमचेर मोगाळ तुज्या भुरग्यांचेर. ये मोरये तुजे नांव वर्णिता दिसान दीस तुका हो गोळसिता ये मोगाळी मोरये माये मन तुका उलो मारता पातयेने आमी लागीं सरता सांडी नाका माय तुज्या भुरग्यांक भुरग्यांक आमकां परदेशांक सांडी नाका माय तुज्या भुरग्यांक भुरग्यांक आमकां परदेशांक माये म्हूण तुका उलो मारता पातयेने आमी लागीं सरता ये दयाळी मोरये मोगाळ पुता सोवे अंकवार मोरी
आशीर्वाद दिव आमकां. भाग्यवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतली बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. दिव्यवाणी